बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. पाद्र अग्नेलाच्या विणवणेन देवाक आमचें काळीज आनी मौन आमी उबारता. तो रेमिसाचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण आमच्याच सोगतायची दूख आमी धरुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारूंक आमकां पाव. तुजे काकुतीचेर आमी विस्वास दवरता. दयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काड, आमकां नितळ कर आनी तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां सोपुर्नायेन आयतीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजभोग चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप उपतदीच्या पुस्तकावलें वाचप. त्या दिसांनी एब्राम जमनी पुर्यान सगळो बगवलो आनी देवान ताका म्हणलें, ओ पळय, हांव तुजे लागीं करार करतां. हिसोब नासले राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तूं एब्राम म्हणची ना, तुजें नांव जातलें एब्राम, कित्याक हांव तुका हिसोब नासले राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सफळ करतलो. तुजे तान हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोंसेंतलो राजा उपटून जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थे भितर पिळगेचे पिळगेन तोखपाचो हांव म्हजो करार तापोवन दवरतलो. एक शासनाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे संस्थेचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थेक तूं बिराड करून आसाय तो दीस हांव दितलो. म्हणजे कनानाचो सगळो देश सदांकाल तो तुमी भुगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतले ते संस्थी सतोस पिळगेचे पिळगेन.
देवाचे उतोरे देवाचे वरकर आमचो असो जबाब जातलो सर्वेस्वराक सदांकाल आपल्या कराराचो उडगास आसा सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा सर्वेस्वराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मौन दवरात दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात ताणें केल्ल्या उचोऱ्या विजमिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उडगास दवरात जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा ताच्या चाकराम एब्रामाच्या पुतांत वानू ताणें विचून काडलेल्या जॅकोबाच्या भुरग्यांनो तो सर्वेस्वर आमचो देव शेकान शेक पिरमीचेर ताचे पदवी चलता जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा ओजार पिडगांत दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्वराक सदांकाल उडगास आसा ताणें एब्रामाक कोडे कबलात केली इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ती जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा उद्गार आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात पूण सर्वेस्वराचें उतर आयकात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं जेजून जुदेवांक म्हणलें सोत तें सांगता जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना जुदेवांनी ताका म्हणलें तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें आब्राम मेलो आनीक प्रवादी मरून गेले आनीक तूं आमकां सांगताय जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना आमचो बाप आब्राम मरून गेलो ताचे परस तूं व्हड कितें आनीक प्रवादी मरून गेले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून प्रतिपाल केलो हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय म्हजी वडवीक कोत्ता तो म्हजो बाप तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच तरी तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातो पूण हांव ताका वळखता आनीक ताचें उतर सांबाळटा म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप कुशाल जालो ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें तूं आजून 50 वर्सां पासून जावंक ना आनीक तूं आब्रामाक देखलोय जेजून ताका प्रतिपाल केलो हांव तुमकां सोत सांगता आब्राम आसचे आदीं हांव आसां देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले पूण जेजू लिपलो आनीक देव मंदिरांतलो भायर सरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो कुरपेच्या काळांत आमी आसां आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना
म्हाका एका बापायचो उगडास आयलो. भुरगो ल्हान आसतना ताणें ही कंपनी उखडली आनीक आपल्या मनशांक तो जोळी मोळी धाडटालो आनीक आपले हे बिजनस तो चलयतालो. आतां कंपनीचे नियम कायदे आसले म्हूण धाडलेले ते भासाभास करताले, पूण ताजे भायर केन्नाय पात्रांवाचें ओळख विचारली जाल्यार ते एक पळयताले, दुसरेंच सजमवताले आनी तिसरेंच सांगताले तो कहो, तो कितें करता. ते एक पळयताले, दुसरेंच सजमवताले आनी तिसरेंच सांगताले. शेकी साबार वर्सां उपरांत जेन्ना ताचो पूत पिरायेचो जालो, बापायन आपल्या पुताक धाडलो आनीक ही भासाभास करता आसतना मागीर ताचे इश्ट ताचे लागीं विचारताले, कितें रे, कसो आसा तुजो बापूय. आनीक मागीर तो बापायची ओळख आपल्या इश्टांक दितालो आनीक ताजे इश्ट म्हणटाले, पूण आमी आयकल्लें तो कडक आनीक तो धारून काळजाचो आनीक जायते फावटी ह्या पुताचें उतर ते आयकनासले. अशेंच कितें जाता शुभ वर्तमानांत. जायते फावटी आनीक वेगवेगळ्या तरेन मार्गा प्रवाद्यां वरवीं देव आपले पोरजे कडेन उलयलो, पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी ह्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो तांचे लागीं उलयलो. एका कडेन जेजू अशें म्हणटा, हांव उजवाड कसो आयलो आनीक तांणी काळोखाचो अदीक मोग केलो. आमी उजवाडाचीं भुरगीं, पूण जायते फावटी आमच्याच असोकतायेन आमी शिरकून पडटा आनीक आमी काळोखाच्यो कोरण्यो करूंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू फारिजेवां लागीं उलयता, 4 सवाल ते कोत्ता म्हणल्यार, तूं कोण? आनीक तांचे मोदें जायते जाण म्हणटाले, तो तुवयाचो पूत, मोरी ताची आवय, ताचे भाव भयणी आमी पळयल्या. दुसरो केन्नाय सोत उलयता आसतना सवाल करताले ते म्हणल्यार, तूं केन्नाचो? तुका 50 वर्सां पासून जावंक ना आनीक तूं आब्रामाची खबर करता. तिसरें ते म्हणटाले, तूं कितें जाणा? आमकां मोइजेसाचो कायदो आसा आनीक मोइजेसाचे कायद्या प्रमाणे हें लग्न मोडणें आनीक हेर दुसरें. आनीक जेजू म्हणटा पळय, तुमी दारूण काळजाची म्हूण, पूण सुरवातेक तावन अशें न्हय. देवान दादलो आनीक बायल रचली आनीक जें कितें देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. आनीक चवथें, जायते फावटी हे फारिजेव, धर्मशास्त्री, सादुकी म्हणटाले ते हें आमी करून आयलां. दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. आनी मागीर जेजू तांकां म्हणटा पळय, हें तुमी करीत आयलां, पूण हांव तुमकां सांगतां. आनीक एक बरो गवळी कसो तो तांकां शिकयतालो. क्रिस्तांताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं
आमी ह्या संवसाराची न्हय, आमी भावार्थी. ह्या संवसारांत जायते वायट आनीक उद्रुश भितर सरना जाल्यार अनबाबार्थ्यांक लागून, अधर्मीक लागून, मनशापण नासलेल्या मनशांक लागून आमी त्याच गोतींत जायते फावटी पडटा. तुजो बाबार्थ म्हाका दाखय, हांव म्हज्या करण्या वरवीं म्हजो बाबार्थ तुमकां दाखयता म्हणलेलीं ही जाकोबाचीं उतरां आमचीं करुया. खरेजमाच्या काळांत आमी आसां. देवाचें उतर आमी आयकलां जाल्यार आमचें काळीज दारूण करूं नये, पूण ताचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावं दी. पाद्र अग्नेल देवाचें उतर घेतालो, नियाळ करतालो आनी जायतो वेळ मागण्यांत सारतालो. जेजू देवाचो पूत मनीस जाल्ल्या वेळार पासून जायतो वेळ मागण्यांत सारतालो. मागण्यांत आमकां देवाचें शक्ती, जाणवाय, बलेपण, शांती, सोंसणीकाय फावो जाता. क्रिस्तांताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, पाद्र अग्नेला भाशेन जेजूच्या पावलांनी आमी आमचीं पावलां मारुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पळय तांणी म्हाका लेखूंक ना तें तुमकां लेखचें ना. जायते फावटी आमच्या चालत्या जिवितांत अशेंच जाता. आमी कितेंय बरें करूंक सोदता आनी तें आमच्या फाटीर येता. आनीक एक फावटी आमचेच सरभोंवती आनीक आमचोच लोक आमच्या जिवितांत उदीक आडकोळ्यो घालून आमचें जिवीत उदीक जोड आनी कोडू कोत्ता. भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलेलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. पाद्र अग्नेला भाशेन आमी दुसऱ्या सभेन वचूया, तांकां आमची बरी उतरां दिवया. आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी तांचें जिवीत आमी तांच्या जिविताची रूच आमी वाडोवया. क्रिस्तांताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी जें जेजूक जालें तें आमकांय जाता. तो कोण रे, तो केन्नाचो, तो कितें जाणा, हें आमी सदां करून आयल्या. आनीक हातून आमी आमचें कांय उदार गोत आनीक उदारपण जायना. आयज देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत उजवाड घेवया. दुसऱ्यांनी आमकां केल्लें नाका तें आमी दुसऱ्यांक करची न्हय. आमी जियेता जाल्यार सोमया पासत. Baba
बाबा भयणीनो हें मिसाचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाल बापा तुका आमी हो योद्न समोरमताव. ताचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमचीं काळजां आनीक आमच्या जिणेची चाल बदल आनीक सगळ्या संवसाराक तुजी सरवण पावूंक हें आमी मागताव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनीक सासणाच्या देवा सोदकालीं सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनीक आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुज्या मोगाची वाखाणणी. आमच्या कुर्साच्या उतरा वळ्या आपल्या कुर्साच्या उतरा वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनीक आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातकूच ताणें काल्स घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी घातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानीक सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pietà, pietà,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी की सरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पळचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भगिवोन झुजे भगिवोन दोन मृतांनी सोदकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक आनी आपणाक आयकोतेल्यांक म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर सांबाळटल्यात. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावं दी. जेजून शिकयल्लें आमकां अदीक आशिर्वादां दिवं दी. ताच्या मागण्यान आमच्या बापाक आमी मान करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें ज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलीत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली जेन्ना आमचे भाशेन मनीस जावन तो उलयलो तेन्ना ताका ताचे देंवचार पासून बसला म्हूण तांणी ताका नाकारलो. ह्या शेलेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुरवां आमी सुरबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gemilang ikut sabya angkat kebun Papia semoga Sogyak lego Lego sudia angkat wadah Tulikus good kami sayang Jesu cikgu kami sokli Jesu masuk kami sadar Whispers of Chakasa, Ikut Sasha, of Chechire, Koshe Sasu, Kavut Bokhe, Ikut Sudia, of Kavatu, Ikut Skur, Jesu cikgu kami sokli Jesu masuk kami sadar
प्रार्थुया. कोनवलाय बापा आमच्या आत्मीक पोसोनाक तूं आमकां जेजूचें मास आनीक रगत दिताय. ह्या सोडवणीचें देणी घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नबी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाच्या इश्टानो ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांची 10वी 12वी आनी दुसऱ्याय भुरग्यांची परिक्षा चलता. मागुया हे आमचे भुरगे जे आयज ल्हान आसात बरे भाशेन शिकून बरे जाणवायेन वाडूंक आनी भाशेन आमचे बरे फुडारी, आमचे कुटुंबाचे बरे फुडारी जाल्यार पुरो म्हणून हे आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आमची कांय रितीरां येता त्या आयताराक इश्टानो हिंदी भाशेन रितीर आसा. आमी मागता तुमचे ताई तुमच्या घरांनी व तुमच्या सरभोंवती आसलेल्या हिंदी उलयतल्या भावा भयणांक धाडात. आमकां कोंकणी उलयतल्यांक जायत्यो सवलत्यो मेळटात देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतराची समजणी घेवंक. पूण हिंदी उलयतल्या भावा भयणांक जायते फावटी असल्यो सवलत्यो गोंयां मेळनात. म्हणटूच आमी मागता तुमची ताई सरभोंवती आसलेल्या हिंदी उलयतल्या भावा भयणांक येता त्या आयताराक आमच्या पिला रितीराच्या घरांत रितीर आसा धाडात. तशेंच पवित्र सातोळ्यांत रितीर जे 14 एप्रिलाचे 10 वरांचेर सुरू जातले आनी 17 एप्रिलाचे सकाळीं 8 वरांचेर इश्टरा दिसाक सोंपतले. जाणी जी येवंक सोदतात तांणी आपली नांवां रितीराच्या घरांत दिवची. आमची वोकेशन कॅम्प पिलार वोकेशन कॅम्प एप्रिलाच्या म्हयन्यांत 26 ते 28 आसा. आमी मागता तुमचे ताई इश्टनो तुमचे भुरगीं उमेद दाखयतात जाल्यार तांकां तुमचो सांगात दियात, तुमचे उत्तेजन दियात. हे घोडे आयज तुमचे भुरगे फाल्यां घोडे याज्ञीक ब्रादर्स सिस्टर्स कशी आनी देवाक जाय जाल्यार घोडे बिस्म म्हणटच इश्टानो ही तुमची भुरगीं जरी तर उमेद दाखयतात याज्ञीक जावपाचे, ब्रादर्स जावपाचे, मातशें धाडात तांकां पिलार ह्या कॅम्पांत. आनी हे भाशेन तांचे वरवीं आमच्या कुटुंबांत जायते बरेपण आसूंक शकता. मोगाच्या इश्टानो पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी बरेपण अणभवलेलें आसा. आयज लुर्दीन डिसोजा आरांबोलतान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या पोटांतूच दुखता देखून म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी CT स्कॅन करूंक लायलें. ताचेर गमून आयलें की म्हज्या कोलोनांक इन्फेक्शन जालां आनी लार्ज इंटेस्टायनांक बुराक पडला. दोतोरान ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलें. आमी चड भियेलीं. हांवें म्हजो भावार्थ मानेवंत अग्नेलाचेरूच दवरून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरी कर म्हणून. आयज 9 म्हयने जाले हांव ऑपरेशन करिनासतना बरी आसा. दुसरो CT स्कॅन रिपोर्ट सामको नॉर्मल. मागलोलो उपकार फावो केलो देखून देवाक आमी दिन वाचतांव आनीक मानेवंत अग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण मागतांव. होय मोगाचे इश्टानो भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज घडये आमी आमची इंतेसावां, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. आमचो भावार्थ जागोवया. मोगाच्या क्रिस्ती भाव भयणांनो आमच्या भावार्था पोरमणे आमचे तारण जातले म्हणून जेजून आमकां सांगलेलें आसा. थोड्या वेळार मानेवंत अग्नेलाच्या नोवेनांत आमी भाग घेतना ही आमची इंतेसावां, ही आमची भुरगीं जी परिक्षेत शिंगतात, आमच्या
भुरग्यांक जी लग्न जावंक चेड्याची जोडाची गरज आसा, आमची भुरग्यांक जी जोडी आसात भुरग्यांची देणी गरजेची आसात, आमकां सर्विसी गरजेच्यो आसात, आमी दुयेंत जाल्लीं आसात, कॅन्सर जाल्लीं आसात, दुसरी पेकोवणी आमकां जाय, ही सगळीं ते इश्टान एकठांय करुया, पाद्रांगणाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया आनी सगळीं उबी रावन ह्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोड पडून पडून तुझ्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगड परगड नेव देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची नावी. आमेन. पिडेवंतांचेर मागणे. एवांजेल रोजार. आमी जी दुयेंत आसात हे मागणे तुमचे पासून आमी उबारता. जी आमकां टीव्हीचेर व युट्यूबाचेर पळयतात तुमचे पासून आमी मागता. भावार्थान इश्टानो, ह्या पेकोवणीच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार धरूं आनी तुका ती अणभवू. हे पुरी बाबा भयणांचे एकवटान ती सदां काल जिवू आनी संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सोर पदवीदार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.